विलेज आमकां कॉल येयले आनी आतां 2018 सावन आमी हें चालू दवरलां ह्या लोकांनी आनी आमचो एक NGO आहा गोंयचो एकवट आमी जायते आमी हें बॅटल आमकां जाता ते भाशेन आमी मुखार व्हरपाक केलां लिगली थ्रू प्रोटेस्ट आनी आयज हो दीस येयला की हे आमच्या लोकांच्या गांवांत पावल्या आनी घरां पावल्या. आतां हो जागो तेंचो सर्वे नंबर 18/1 आनी ह्या जाग्याचेर तेणी ओपोजिशन कलेक्टराक सबमीट केल्लें. मागीर आमकां रिसंटली एक नोटीस येयली सगळ्या लोकांक तुमकां इफ यू ऑल हॅव एनी इंट्रस्ट इन दीस प्रॉपर्टी तुमकां थिंग दिया म्हूण. हाचेर मामलेदारान सगळो लोक गांवचो लोक थिंगा तेणें ऑब्जेक्शन फायल केल्लें. तो मॅटर आज पर्यंत गव्हर्मेंटान एड्रेस केलो ना आनी आज तांकां कळ्ळी कळोन येता की आज ते रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स घेवन बुलडोजर घेवन बुलडोजर दिसती पडटा रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स ना हिंगा म्हणजे बुलडोजर घेवन हे थिंगा तेंचे हें डिमॉलिश करतले. तुमचे फाटल्यान ही सगळी स्ट्रक्चर आहा लोकांची तेंच्यो जोडो घालपाच्यो आनी एज ओल्ड हिंग कितें न्यू बांदलो ना कांय तुमकां दिसती पडलें हिंगा फाटल्यान तुमच्या सगळें पडलें टॉयलेट ब्लॉक्स आहा स्टोर रूम आहा तेची भाटी आहा जायते आहा हिंगा बिकॉज हे लोक सगळे स्थानीक हिंगाचे ते खुंयचे येवन पडना हे गांवकार रापणकार आहाय टॉडी टॅपर्स आहाय आनी हिंगा डिमार्केशन केलें ना आज पर्यंत. त्या म्हणटा आमचो जागो कोण एक मनीस येता लेबर येता आनी अशें करून बोडी घाता. लेबर इज कमिंग टू दीस एरिया आनी ते अशें करून बोडी घाता थिंगा आनी स्टेटींग दॅट दीस इज देयर लँड. देर इज नो सर्वे डन डिमार्केशन केलें ना ऑफ लँड. देर इज नो सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन दॅट वी हॅव सीन. नाव हेंची रायट न्हू आतां ह्या लोकांची ह्या गांवकाराची की तुमची जागो देखून तेणी लँड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट केलें जाल्यार आपय तांकां लोक आपय बसोय. देर इज मामलेदार देर इज डेप्युटी कलेक्टर देर इज कलेक्टर तांकां आपूय आनी सांगा तुमचो जागो रेल्वेन एक्वायर केलो म्हूण. तांकां कोण दिया तांकां अशें करून रात्यान तांकां रात्या फूल आख्खी रात न्हीद ना हांगला. आतां हे तेणी केस केलो आहा म्हूण हय हो मॅटर न्हू हायकोर्टान एडमीट केलो आहा. हे सगळे हिंगा 6-7 घरां आहा हिंगा तेणी सगळ्यांनी ऑल दीस रेजिडंट्स हॅव फायल्ड एप्लिकेशन इन द हायकोर्ट विच इज हॅज बीन एडमिटेड आनी आमचो लॉयर जावन आसा एडवोकेट कार्लोस फेरिया आल्वारीस. आतां तो आल्तानचो MLA आहा तो. सो काय आमी ते कडेन टाचे आहा आनी तेणें आमकां सांगलां कितें दॅट दीस प्रोसेस वॉट इज बींग डन बाय द रेल्वेज RVNL साउथ वेस्टर्न रेल्वे कोण जावं इज टोटली इलिगल म्हूण. बिकॉज तेणी आमकां कांयची लोकांक कांयच डॉक्युमेंटेशन दाखयलें ना एंड दॅट मॅटर इज सब ज्युडिस म्हूण. सो दे कॅनॉट प्रोसीड वर्किंग इन दीस एरिया. आतां हे चोय फाटले आहा ते न्हू आमचे सगळ्यांचे आमी व्हिडिओ काडले आनी आमी हांकां सगळ्यांक हांकां आमी हेजी केस हे लोकल घातले एंड वी एज गोंयचो एकवट वील एन्श्योर दॅट ऑल दीस पीपल आर टेकन टू टास्क. कोणो जावं तो मॅनेजर जावं इंजिनियर जावं सुपरवायझर जावं लेबर जावं हे लोकांक न्हू हे लोकांक हे आमच्या लोकांक थोडो धाकटोचो गांव धाकटोचो 20-25 घरां आसतलीं. तुमी ते काय तांकां सुसेगाद रावपाक दिना. डे इन एंड डे आउट येता टेररायज करता एश भितर एश भोंवता आनी कितले हिंगा गांवांत कितल्यो चोरी जाल्या कोण जबाबदारी हें पळय ते म्हणटा. आनी जे सर्वे डिपार्टमेंटान एक नोटिफिकेशन काडलो की न्यू सर्वे दिवपाक ती प्रोसेस कंप्लीट जावना. ती मॅटर कंप्लीट जावना अजून तेंच्या कडेन ओनरशीप टायटल अजून मेळोंक ना. पूण हे कांय नासतना हे काम स्टार्ट कशें करता. एक प्रोसिजर आसता कितें करपाक एक प्रोसिजर आतां विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसिजर हे काम आतां मॅटर हायकोर्टान आहा मॅटर सबज्युडिस आहा तरी काम चलता. 2 मॅटर आसा हायकोर्टान त्या भायर एडिशनल कलेक्टरान पंचायतीन थिंगाय मॅटर आहा. सो मॅटर सब ज्युडिस आसतना हे जाय तशें करता म्हण तशें चलना न्ही. तर खंय ना खंय सरकारान प्रोसिजर आहा ते जे लॅप्स जाला बाय RVNL कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी ब्रॉट टू टास्क. तुमी कायदो हे बायपास करून काम करपाक शकना न्हू. कितें जरी बांदता तेका प्रोसिजर आसता पूण हे प्रोसिजर नासता फॉलो करता. देर इज नो क्लॅरिटी देर इज नो प्रोसिजर. दिस इज प्रोसिजरल लॅप्सीस.
And we have seen continuously since railway started the work, they have trespassed in private property, they have encroached, they have constructed, they have demolished, they have cut trees, they have cut hill slopes. सगळें चल्लें आनी आमी जर गांवच्या लोकांनी एक बारीक घर बांदता जाल्यार आमकां 100 नोटिसां येता पूण हेंकां एक कांयच जायना. हे आतां रेल्वे येयले ते आमकां बघले पयलीं हांव हेतींग प्रॉपर्टी थिंग दाखयताले मागींग कोण कोण हिंग येयले आयल्यान दाखयता हिंगा आनी पयलीं सांगताले आपूण हालीं ते तांबडे आहा थिंगसान कोतले म्हूण आतां कोण मुगे प्रॉपर्टी येयले हिंगा पयलीं थिंग आंब्या हे सायडीन दाखयताले आतां हिंग येयले तेंको विचारल्या ते म्हणटाय आपणा प्रॉपर्टी ऑलरेडी घेयलो आहा थिंग वचून पयशे घे म्हणटाय डायरेक्ट. तुमकां कितें नोटीस बा कितें आम नोटीस बी कांय येयलो ना आम तें दाखयलेलें ना पूण एक्चुली गोवोरमेंटान घेयलें गोवोरमेंटान हिंग येवन आम दाखोवपा जाय तुमगे प्रॉपर्टी कितू वयता कितू वयता ते दाखोवन हें करून दाखोवपा जाय न्हू आम कांय नाही सडनली येयले आनी कॉमेंट्स केले. तुमी कितें मागता आतां? आम मागता एक्चुली आमकां नाका हिंगा येयलोली एक्चुली हे सायडीन तेका लागून आम कांय हें करून नासतो तेंको गोवोरमेंटाक आम दिन आम केसूय पासून केलो आहा आम नाका म्हूण.